नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. म्हादय उदका प्राधिकरणीचे नाव बदलून प्रवाहाच्या वांगडी तज्ञाची नेमणूक. मुखेल ऑफिस अध्यक्ष अजून अनिश्चित. प्रवाहाचेर वजन कोणाचें? ऑथॉरिटीचो प्रवाह खंयच्या दिशेन? खासा रिपोर्ट. म्हादय उदका प्राधिकरणाक केंद्राची मान्यताय. गोंय सरकाराचो येवकार. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा उदक बेकायदेशीर वळोवपा आड मजत. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणटा प्रकल्प चालीक लावंक वाट मेकळी. गोंयची वाट लावंक कर्नाटकाच्या म्हादय प्रकल्पांच्या डीपीआराक दिल्ले मान्यतायेचो इश्यू डायवर्ट करपाचे यत्न. विरोधक म्हणटात केंद्राची फटिंगपणां गोंयकारांक करतात पिशे. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा गोंयची केस सुप्रीम कोर्टात. तरी म्हादय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाक थारायिल्लो वांटो सध्या दिवचोच पडटलो. म्हादय ऑथॉरिटीचे मुख्यालय पणजे केंद्रान खंय केला मान्य. $50,000 येणावळीच्या फामिलींनी अंत्योदय आनी प्रायोरिटी रेशन कार्डां एपीएल करून घेवची. 5 लाखांवयर येणावळवाल्यांनी म्हयन्या भितर कार्डां सरेंडर करची, नाजाल्यार कारवाय. स्मार्ट सिटीच्या फोंड्यारांनी ट्रक मुंगरपाचे दिशी नवे प्रकार. एकाच दिसा 2 अपघात. सिवेज आनी उदकाचे टँकर मुंगरले. फेब्रेरांत स्मार्ट सिटी ट्रक टँकराचे 5 अपघात. एसटी स्टेटस दिलो. राजकीय आरक्षण अजून ना. गोंय सरकारा कडच्यान केंद्राक प्रस्ताव ना. गोंय सरकारा कडेन राजकीय इत्साशक्त ना. दिल्ली भेटी उपरांत एसटी शिष्टमंडळाचो दावो. फोंड्या उंडीवेल्या 2 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाक आदी लोकांचो विरोध. दोगा मुख्यमंत्र्यांनी आडायले सुदिनाचो आरोप. आता दोन्ही प्रकल्प रोखडेच तडीक. सुदिनाची घोषणा. आणि यूपीचो मुख्यमंत्री गोंय आणि गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची करतात तोखणाय. गोंयच्या पत्रकारांचो योगी बरोबर संवाद. हांव संन्यासी. यूपी सीएम हे मिशन तडीक लागत आयला. योगी उलयलो. म्हादय उदका वांटप थारायिल्ल्या वाट्या प्रमाण आनी वाद तंटो नासतना चालीक लावंक केंद्रान म्हादय ऑथॉरिटी प्रवाह जाहीर केल्या. ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डी प्रमाण हे अधिकारणींक म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी नांव दिवंक जाय आशिल्लें. केंद्रान म्हादय प्रवाह नांव दिलां. तिचेर वांगडी कितले? तज्ञ कोण? प्रवाहाचे हेडक्वॉर्टर्स खंय? ऑथॉरिटीचेर गोंयचे वांगडी कितले? कर्नाटकाचें वजन कितलें? अधिसुचोवणे उपरांतूच कळपाचें. मुख्यमंत्री म्हणटा प्रवाहाचो हेडक्वॉर्टर्स पणजे करपाचो केंद्रान मान्य केला. म्हादय उदका वांटप थारायिल्ल्या वाट्या प्रमाण आनी वाद तंटो नासतना जाळवणदारांच्या कल्याणकारी पद्दतीन चालीक लावंक म्हूण रजाव दिवन केंद्रान म्हादय ऑथॉरिटी प्रवाह नेमल्या. मात ऑथॉरिटीचो प्रवाह खंयचे दिशेन वता तें कळूंक अजून ऑथॉरिटीची रचना केंद्रान अधिसूचित केल्ली ना. तरी कर्नाटका बरोबर गोंय सरकारानूय नेटान येवकार दिला. म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड आनी रिपोर्ट लागू करूंक केंद्रान म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी नेमून ताका प्रवाह म्हूण नांव दिलां. अजून रचना थारावन वांगडी नेमपाचे आसात. गोंय आनी कर्नाटकाचे म्हादयच्या उदका विशींचे प्रकल्प हे अधिकारिणीच्या देखरेखी खाला. हे अधिकारिणीत गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचे WRDचे इंजिनियर इन चीफ, चीफ इंजिनियर वा अतिरिक्त चीफ इंजिनियर पावण्यावेलो एक अधिकारी आसपाक जाय. हायड्रोलॉजीचे तज्ञ आशिल्ले स्वतंत्र नामनेचे इंजिनियर वा चीफ इंजिनियर पावण्या मेरेनचे प्रोफेशनल्स तांची नेमणूक केंद्र सरकार करतलो. अधिकारिणीच्या घोशणेच्या कांय दिसां आदीं गोंयान अधिकारिणीचे प्रस्तावित रचनेविशीं केंद्राक कांय गजाली लेखी पत्रव्यवहार करून सुचयल्ल्यो त्यो अश्यो. ऑथॉरिटीचेर दरेक राज्याचो एक वांगडी नेमपाचे सुवातेर गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचे दरेकी 2 वांगडी आसचे.
ऑथॉरिटीच्या चेअरमॅन पदाचेर निवृत्त न्यायाधीश असल्यार बरो. ऑथॉरिटीचे मुख्य कार्यालय पणजे आसचें म्हूण गोंयान मागणी केल्ली. केंद्र सरकारान आदी मुख्य कार्यालय दिल्ली दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो. ताचेर गोंयची हरकत. गोंय म्हणटा म्हादयच्या उदकाचो वांटो गोंयांत मोठो आशिल्ल्यान ऑथॉरिटीचे हेडक्वॉर्टर्स गोंयांतूच आसूंक जाय. मात गोंयचे हे मागणेचेर केंद्रान अजून मेरेन कांय स्पश्ट केल्लें ना. पूण मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रान पणजे ऑफिस करपाची मागणी मान्य केल्या. म्हणटा कारण आमचो कंटिन्युअसली एक डिमांड आशिल्लो की म्हादई ट्रायब्युनल ऑथॉरिटी फॉर्म करची आनी तेज्याच प्रमाणे म्हादई प्रवास ह्या संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी म्हादई ट्रायब्युनल ऑथॉरिटी फॉर्म केल्ली आसा आनी ताजें ऑफिसूय बी जें आसा तें पणजेंत आमी डिमांड केल्लो तें तेंच्यांनी पणजेंत मान्य केलां. निश्चित रित्या म्हणजे कर्नाटकांत पयलीं म्हणजे जो हाजेर बंदारा जो घातलो कणकुंबी साकून आनी तेतूंतल्यान थोडें उदक जें डायवर्ट जातालें तेजेरूय कंट्रोल हाडपा खातीर आनी म्हादई ट्रिब्युनल अवॉर्डान जो ऑर्डर दिला तो कंट्रोल करपा खातीर आनी एक्झॅक्टली तितकेच उदीक सोडपा खातीर म्हादई ट्रिब्युनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी आसा पळय ही काम करतली आमकां खात्री आसा आनी आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करची म्हणून मागताले. हांव ती केल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. आमदार कार्लोस म्हणटा आमी इतले बेगीन विक्ट्री सेलिब्रेट करप योग्य न्ही. कॅबिनेटान निर्णय घेतलो म्हूण एक्ट जायना. ती केंद्र सरकारान केलं तें विच इज द मादे वॉटर ऑथॉरिटी इज नॉट येट कॉन्स्टिट्यूटेड. ते फकत एक डिसिजन गेलें इन कॅबिनेट by the union government and I don't think it is time to celebrate this as a victory. The Made Water Authority has to be constituted by an act and the act has to then constitute the authority. That means the composition, kon astale te authority, kon chairman astalo, kon member astale, kon technical member, non-technical member te sagle, and representatives of the respective governments astale. And then staffing has to be done. लोकां recruit करूं जाय आणि after that it will be operational. आदी जल आयोगान कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा DPRक बावटो दाखयला आनी आता केंद्रान ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड चालीक लावंक म्हादय प्रवाह ऑथॉरिटी जाहीर केल्या. ऑथॉरिटीची रचना कशी, वांगडी कोण, मुखेली कोण, पत्तो, हेडक्वॉर्टर्स निश्चित नासतनाच कर्नाटका बरोबर गोंय सरकारूय येवकार दिवन मेकळे. ऑथॉरिटीचो प्रवाह खंयचे दिशेन वता तो केंद्रान ऑथॉरिटीची रचना आनी वांगडी निश्चित केल्या उपरांतूच कागदावेले न्यूट्रल ऑथॉरिटीचे खरे वजन कोणाचे ते कळपाचे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्य केल्ल्या म्हादय प्रवाह म्हणल्यार प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर ऑथॉरिटी फॉर वेलफेअर अँड हार्मनी उदका प्राधिकरणाक गोंय सरकाराचो येवकार. उदक बेकायदेशीर वळोवपाचे प्रकार आडावंक मजत जातली. केंद्र गोंयचेर कसलोच अन्याय करचे ना. प्रकरण कोर्टान आसा मेरेन सध्या कर्नाटकाक थारायिल्लो वांटो दिवचोच पडटलो. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणटा कर्नाटकाचे प्रकल्प चालीक लावंक वाट मेकळी. बेरेस्तारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत म्हादय प्रवाह म्हणल्यार प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर ऑथॉरिटी फॉर वेलफेअर अँड हार्मनीची स्थापणूक करपाचो निर्णय जालो. म्हादय वॉटर डिस्प्यूट ट्रायब्युनलाचे निर्णयाचे पालन आणि उदका अवॉर्डाची अंमलबजावणी व्यवस्थीत करपाक मेळची म्हणून हें उदका प्राधिकरण. तशेंच म्हादय विशयी गोंय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र हांच्या मदीं विस्वास आणि समजिकायेन वेव्हार करूंक मजत जातली. एकंदर उदरगतीक उदकाचो योग्य वापर जातलो म्हूण केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावतान ट्वीट केलां. हें ट्वीट जातनाच गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्विटा वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे उपकार मानले. तो म्हणटा उदका प्राधिकरण स्थापन करचें म्हूण गोंयची मागणी आशिल्ली. आतां खंय उदकाचे बेकायदेशीर वळप आडोवपाक मजत जातली. केंद्र सरकार गोंयचेर कसलोच अन्याय जावंक दिवचें ना हें खंय ह्या निर्णया वयल्यान स्पश्ट जालां. ते वटेन कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बसवराज बोमायान केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिला. म्हादय उदका प्राधिकरणाक लागून खंय कर्नाटकांतले उदका प्रकल्प चालीक लावंक वाट मेकळी. पळय विरोधकांचे फक्त टिका करपाचें काम, गोंयचो इंट्रस्ट, गोंय राज्याचो इंट्रस्ट सांबाळपाचो काम म्हाजें आसा आनी तें हांव करीत आसा. सर, एके वाटेन पळयताल्यार कर्नाटका सीएमांनी वेलकम केला ते अशें कशें? ऑफकोर्स आमचें कांयच म्हणणें ना. म्हादई ट्रिब्युनल अवॉर्डांत
जे उदक तांकां दिलां तितकें उदक दिवचें, ते कोण आवडोवंक शकना. 3.2 टोटल म्हणजे इन बेजीन आनी आउट ऑफ द बेजीन. बट ते सुद्दां आमी चॅलेंज केला विथ रिस्पेक्ट टू दॅट. सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर कितें येतली पळय न्ही ती परत फुडें फॉलो करची पडटली. आयज पर्यंत तूं ऑल इंडिया लेवलाचेर जितके रिवर डिस्प्यूट आसा तांचेर अशाच पद्दतीची वॉटर ऑथॉरिटीज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो फॉर्म केल्ल्यो आसा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. गोयची वाट लावन कर्नाटकाच्या म्हादय प्रकल्पाच्या DPRाक दिल्ले मान्यतायेचो इश्यू डायवर्ट करपाचे यत्न. गोंयकारांक पिशे करूंक म्हादय प्रवाह केला म्हणून विरोधकांची टिका. आदी कळसा बंडुराचो DPR रद्द करचो. कर्नाटक आनी केंद्राच्या कारस्थानात मुख्यमंत्री सामील. विजयान चढाई केली. म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे अनाउन्समेंट म्हादय प्रवाह म्हणून जो काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान केला हो एक गोंयचेर व्हडलो फावोर केल्ले भशेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दाखोवंक सोदता. पूण एक सत्य परिस्थिती म्हणटी अशी आहा की ह्या मुख्यमंत्र्यानूच सांगलां की कर्नाटकान उदक डायवर्ट केलें म्हणून. आनी आतां सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणल्यार जें वयलें इंजीन, हे डबल इंजीन सरकाराचें, हें वयलें इंजीन डायवर्ट करता अटेन्शन फ्रॉम द फॅक्ट दॅट कर्नाटका इज डायवर्टेड म्हादय. And central government has colluded and our chief minister has colluded by it. This is basically done to distract our attention. म्हळ्यार आमचें जें सगळो फोकस एक डिमांडाचेर आसूंक जाय. जो डिमांड कितें आमचो की DPR जो एप्रुवल दिला सेंट्रल वॉटर कमिशनान, वो DPRाचो एप्रुवलाचें परमिशन तुमी विड्रॉ करा, हो आमचो डिमांड आहा. ह्या डिमांडा कडच्यान अटेन्शन डिस्ट्रॅक्ट करपा खातीर हो एक अनाउन्समेंट केल्लो आसा. दिस इज जस्ट अ टॅक्टीक टू फूल गोवन्स. आनीक 2 टँकर स्मार्ट सिटीच्या फोंडांत लवणले. हो चवथो आनी 5वो. सकाळीं सिवेजीचो टँकर आनी सांजे उदकाचो. सिवेजीक खणून घाल्ल्या फोंडाऱ्याच्या सुवातेनी रस्ते खचून ट्रक उंथुपाचे प्रकार एकारेक चालूच. फोंडारे बेठेच माती ओडून पुरोवन दवरल्यात. भितर पोकोळ. वजनाचो ट्रक गेलो काय सरळ भितर. एका फेब्रेरांत 5 अपघात. खासा रिपोर्ट. स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांनी ट्रक मुंगरपाचे दिशी नवे प्रकार. 6 फेब्रेराक सांतिनेज स्मार्ट सिटीचें काम चलतना मोठो अपघात घडिल्लो. बॅरिकेडाच्या खांचींतल्यान चिऱ्यांचो लोडेड ट्रक भितर सरलो. अंडर कन्स्ट्रक्शन सिवेज चेंबरान मुगल्लो आनी थंयच्या 4 कामगारांचेर लवणलो. 2 कामगार क्रिटिकल जाले. बरीच कास्तीक करून ट्रक निमाणो तेन्ना काडलो. 10 फेब्रेराक स्मार्ट सिटीच्या फोंड्यांनी आनीक एक एक्सिडंट. तोकार सिवेजीचो ट्रक रस्तो खचिल्ल्यान फोंडांत आडवो. फळ्यांचे बॅरिकेड घालून रस्तो खणून काम चालू आशिल्लें. कडयच्यान वतना लोडेड ट्रक मुंगल्लो. 17 फेब्रेराक तिसरो एक्सिडंट. मध्यान राती शिमिटाची पायपां घेवन आयिल्ल्या ट्रकाच्या वजनान आझाद मैदाना कडेन रस्तो खचलो आनी ट्रकाचो फाटलो टायर मुंगाल्लो. प्रकरण स्मार्ट सिटीवाल्यांनी सकाळ मेरेन निस्तारलें. आतां बेरेस्तारात 2. सकाळीं सांतिनेज चर्ची कडेन सिवेजीचो टँकर जाल्यार सांजे आझाद मैदानार उदकाचो टँकर. फाटल्या 1 म्हयन्यांत ट्रक टँकर मुंगरपाची 5वी खेप. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत पात्र नासूनय अंत्योदय आनी प्रायोरिटी हावजहोल्ड रेशन कार्डां वापरतल्या फामिलींक शिटकावणी. 50,000 वयर येणावळ आशिल्ल्यांनी ही कार्डां अबाव पॉवर्टी लायन म्हणल्यार APL करून घेवची म्हणून नागरी पुरवण खात्यान मागलां. तेच प्रमाण 5 लाखां वयर येणावळ आशिल्ल्यांनी आपली रेशन कार्डां सरेंडर करची म्हणून अर्द. 30 दिसां भितर अर्द पाळिना जाल्यार खंय एक्शन. उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी गोंय आनी गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची बरीच तोखणाय करता. गोंय पत्रकार संघाचे कांय पत्रकार लखनौ अभ्यास भोंवडेर गेल्यात. गोंयचे मिडिया टिमीची मुख्यमंत्री योगी कडेन गाठ भेट उलोवप जालें. फुडें देशाचो भार घेवंक तयार आसा म्हणून विचारल्यार आपूण संन्यासी. मुख्यमंत्री पद चॅलेंज म्हणून घेतिल्ली. आपलें मिशन तडीक लागत आयलां. योगीची टॅक्टफूल जाप. तुझ्याच्या माध्यमांतल्यान आमी कांय गोंयचे पत्रकार लखनौ स्टडी टुराचेर आसा आनी ह्या निमित्तान आमकां उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यांच्या बरोबर एक मिटींग करपाक मेळ्ळी. ह्या मिटिंगेक मुख्यमंत्र्यान तेणी त्याच्या राज्यान फाटलो टर्म आनी आतां कितें कितें डेव्हलपमेंट केला, खंयचे खंयचे विशय हाताळ्या तेजेर तेणी आमकां स्वता ब्रीफ केले. जेन्ना मुख्यमंत्र्यान प्रश्न विचारपाची आमकां संदी दिली तेन्ना बुलडोजर बाबा वा क्रिमिनल तेणी क्रायम रेट कसो देंवयलो,
हेजेर आमी ताका प्रश्न केले. बुलडोजराचेर जेन्ना आमी तांकां विचारलें तेन्ना तेणी सांगलें की लोकांक न्याय दिवपाक आनी डेव्हलपमेंट करपाक बुलडोजराची गरज आशिल्ली UP भितर. त्या खातीर बुलडोजराची गरज आसली, त्या खातीर बुलडोजराचो वापर करचो पडलो नवो डेव्हलपमेंट करपा खातीर आनी कांय गजाली जाग्यार घालपा खातीर. दोनी गजाली खातीर बुलडोजराची गरज आसली अशें तेणी सांगलें. आमी जेन्ना राम मंदीर जे बांदप चालू आहा तेजेर तांकां विचारलें तेन्ना तेणी फुडलो प्लॅन आमकां सांगलो की स्वयंवर जाल्लो थंयचे पसून नेटवर्क कशें एक्स्ट्रीम सावथाक रामाचो जो जिवनाचो प्रवास आहा थंय सुद्दां एक सर्कीट तयार करपाचें केंद्र सरकाराचे तकलेंत आनी ते कॉर्डिनेट करून सगळ्या स्टेटी कडेन ते करून घेतले म्हूण तेणी सांगलें. ह्या इतलें सांगता आसतना ते गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर उलोवपाक विसरूं ना. तेणी गोंयांत बरें काम चल्लां अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आनी तशें बाकीच्या भाजपा स्टेटींनी सगळेच कडेन बरें काम चल्लां आनी ह्या स्टेटींनी बाकीच्या स्टेटी खातीर एक एग्जाम्पल आहा अशें सांगलें. लखनौच्यान हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. फोंड्यां आनी उंडीर येवपा आशिल्ले 2 सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट लोकांनी आडायले. आदल्या 2 मुख्यमंत्र्यांनी ह्या प्रकल्पाक त्रास केल्ले. मडकयचो आमदार मंत्री सुदिनाचो आरोप. फोंड्यां कपिलेश्वरी 15 MLD STPच्या उक्तावणाक सुदीन उलयलो. फोंडे आनी उंडीवेले प्रकल्प खंय आतां रोखडेच जातले. फोंडेकारांचे खुबशे प्रस्न सुट्टले म्हणून PWD मंत्री सांगता. आज निलेश काब्राल जर नाशिल्लो जाल्यार हेका हांव फुडें वचचें ना, कारण 2 चीफ मिनिस्टरांनी आमकां त्रास दिल्या. एका चीफ मिनिस्टरान पर्वेचो जो प्रोजेक्टूच कॅन्सल केलो वायट अडचण निलेश बाब. एक मंत्री स्वताच्या कॅबिनात दुसरे मंत्र्याक आपयता आनी बांदोडेचो प्रोजेक्ट कसो पाड घालपाचो तो विचार करता. अशें आमी करूं ना, हांवें केलें ना आनी निलेश काब्रालानूय केलें ना. तुम्ही जर वाचला आसतले हे भागाचे जो न्हंय आसा ही मोस्ट पोल्युटेड इन रेड कॅटेगरी ही घोशीत केल्ली आसा. गोंयान अशी 11 न्हंय आसा, तितले आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान खंय तरी असले STP प्लांट घालून ते आता 6 न्हंय उरल्या, तितुली ही न्हंय आसा. आणि जेन्ना कवळे चालू जातले सगळे लोकांचे कनेक्शन जातली तशी उंदीर आणि जो कुर्ती भाग जातलो तेन्ना ती न्हंय आमची बरी उरतली. हे आश्वासन तुमकां हांव दिवपाक गेल्लें आसा. आरजी खंय बेठेच वता वता थंय नाक खुपशिता. म्हादयचेरूय बेठोच बोबाळ. आरजी खंय आशिल्लो आनी आरजीन कितें केलां म्हणून ते हांगा येता. जे कितें सिवरेज डिपार्टमेंटान निलेश काब्रालान सुदीन ढवळीकरान तुमकां सांगलां, हांव शेतकऱ्यांक सांगलां ते करपाची जबाबदारी आनी ते पूर्णपणे तुमचे पर्यंत पावोवपाची जबाबदारी आमची आसा आनी आमी करतले. तांचे कडेन वचपाची गरज ना नाक पुसपुपाक कारणा शिवाय. नाका आशिल्ली करता ते. आज खंय आहा ते? काल गेले आनी गेले. म्हादयचो इश्यू घेवन ते हांगा गेले. म्हादय आंदोलन हांवें केन्ना चालू केलें नाय, 2018 चालू केलें नाय. इलेक्शन सुद्दां नाशिल्लें तेन्ना हे आरजी खंय आशिल्ले, गोवा फॉरवर्ड खंय आशिल्ले, काँग्रेस खंय आशिल्ले, कोण आयले तेन्ना? सो बरें जेन्ना गळ्या लागता तेन्ना हे येता आनी पेटोवपाक येता फक्त. अशे लोकांचेर विश्वास दवरूं नाका. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गावडा कुणबी वेळीप जमातींक सरकारान 2003त ST स्टेटस दिलो, मात राजकीय आरक्षण अजून ना. गोंय सरकारा कडच्यान केंद्राक तसो प्रस्ताव मेळूंक नाशिल्ल्यान ते उरलां. मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर STचो दावो. गोंय सरकारा कडेन खंय आरक्षणाक राजकीय इत्साशक्त ना. शिष्टमंडळ दिल्ली केंद्रीय मंत्री आनी पालवी वेंचणूक आयुक्ताक मेळून आयले. 2003 वर्साक गोंयचे गावडा कुळबी वेळीप ह्या जमातीक सरकारान ST म्हणून घोशीत केले. अजूनय आमकां घटनेन जे अधिकार दिल्ले आसात, कांय अधिकार सोडले जाल्यार मुख्य अधिकार आसात ते म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन अजूनय आमकां घटनेन आसून पसून 20 वर्सां उपरांत पसून सरकारा कडच्यान आमकां दिवप जाल्ला. ह्या खातीर आमकां सरकाराच्या नदरे मुखार हाडपा खातीर बाबा तुमी आमचे अन्याय करतात आनी हो अन्याय बेगीन पयस करात हें सांगपा खातीर आमकां परतून प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा. आयज गरज आसा की एक प्रॉपर प्रपोजल जे मागता आमचे MPक मेळ्ळे, आमी मिनिस्टराक मेळ्ळे, सगळे सांगता की ना स्टेट गव्हर्मेंटा कडच्यान अजून पर्यंत प्रॉपर प्रपोजल वचूं ना. तेन्ना आमी मागता स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन की आतां
पाळी आयली आसा की तुमी एक प्रॉपर एज अ इन द स्टेट लेवलाचेर एक स्टेट गव्हर्मेंटान एक प्रपोजल सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडचें आनी ह्या जी संदर्भात आमच्यो लास्ट टायम गव्हर्नरा कडेन मिटींग जाल्ली आसा, CMA कडेन मिटींग जाल्ली आसा, आमचे रमेश बाब तावडकर आसले आमच्या वांगडा जेन्ना CMA कडेन मिटींग जाली तेन्ना आमकां आशा आसा की हे प्रपोजल वयतले आनी आमी मागता की जेन्ना जे आतां अपकमींग पार्लमेंटरी सेशन जावपाचें आहा 13 मार्चा साकून जाता पळय सुरवात जातली ताजे पयलीं हें प्रपोजल धाडचें आनी ह्यो आमच्यो अनुसूचीत ज्यो जमाती आसा पळय गोंयच्यो तांकां तुमी सरकारान न्याय दिवचो. गोयच्या अभिजीत पाटीलाच्या पुस्तकाक ग्रेट इंडियन रायटर्स अवॉर्ड 2022 फावो जाला. हो खंय पयलो सिजन. देशभरांतल्यान 218 लेखकांनी ह्या सर्तींत वांटो घेतिल्लो. तातूंतलीं 3 पुस्तकां चित्रपट रुपांतराक सिलेक्ट जाल्यात. तातूंत अभिजीत पाटीलाचें अप्रकाशीत पुस्तक आय वॉज मर्डर्ड अ केस ऑफ कॅपिटल पनिशमेंट हें पुस्तक आसा. उभरते कलाकारों की कला, क्रिएटिविटी और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहन के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अवार्ड में नंबर 3 पर है ऑथर नम्रता गुप्ता की नॉवल व्हाइट हॉर्सेस डार्क शैडोज. नंबर 2 पर रही है सत्य घटना पर आधारित गोवा के लेखक अभिजीत बी पाटिल की आई वॉज मर्डर्ड अ केस ऑफ कैपिटल पनिशमेंट. और द ग्रेट इंडियन राइटर्स अवार्ड की विजेता है ऋचा अग्रवाल गोयल की नॉवल अ सिंड्रेला ऑफ करनाल. मैं सुनील सिहा गौरा फिल्म्स, ग्रिसू मीडिया आर्ट्स और सभी ज्यूरी मेंबर की ओर से सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ. इन तीनों कहानियों के फिल्म अडेप्टेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनील सिहा गौरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस जल्द ही करेगा. इस अवार्ड के फाउंडर पूर्व वायु सैनिक सुनील सिहाग और उनकी टीम को इसके सफल आयोजन के लिए धन्यवाद. इस कॉन्टेस्ट से जुड़ना और इसकी घोषणा करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है. एक बार फिर सुनील सिहाग जी का धन्यवाद. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.